फॉर्मलिनाचो बोवाळ पडलो तातूंत ह्या इब्राहिमाचो वांटो मोठो। एफडीएची रेड पडली आनी मडगांव सावन म्हापशा मेरेन नुस्तेकार मार्केट बंद दवरून मंत्री आमदारां मेरेन पावले। भायले नुस्तें गोंयच्या मार्केटांनी हाडून होलसेल विकपी हो इब्राहिम। सेलाचेर परिणाम खंय 1-2 दीस उरतलो। हे बेश्टे काल एफडीएन कितें केला ते पॅनिक केला, वयल्या वयर नुस्तें धुयलात आनी तें सेल सदांचे भाशेन मातशी हें जाला। पूण म्हाका अशें दिसता म्हजे एक एक्सपिरियन्स प्रमाणान 1-2 दीस लोकां मदीं खंय तरी एक पेपर मिडिया न्यूज आयला आनी पेपरान आज जे भाशेन दिला तेका लागून लोक मातशे फाटीं फुडें रावतले। आज खुबशे लोकांनी म्हाका फोन केला, सकाळींच्यान म्हाका फोन करीत आसा, इब्राहिम तूं भिनाका, हें पॉलिटिकल मोटिवेटिव्ह आसपाक शकता, तुका खंय तरी नांव पिड्यार करपाक, तुजो नांव पिड्यार करपाक, नाजाल्यार विजय सरदेसाचो नांव पिड्यार करपाक। प्रुडंटान ब्रेस्तारा सकाळी एफडीएचे रेडीची न्यूज वाऱ्यार घाली आनी गोंयकार अलर्ट। झेलाचें नुस्तें घेतना मातशें चडूच सादूर, वाटेक न गेल्ले बरे। भायल्यान ट्रकांनी होलसेल येता त्या नुस्त्याक कोण सहसा हात घालूंक सोदिना। तातूंतले तातूंत रापण, काटाळी, माक, मानशीचे थळावे नुस्तें बरे। रेट मातशें मायज आहा, हय आज मायज आहा। तितून नुस्तें येयलो ना, गाडयो येयलो न्हय म्हळ्यार रेट मायज आहा। कमी आहा, काल बॉब जाली ना, मार्केट बंद लोक थोडे येवना, थोडे येयल्या। मार्केटान बी नुस्तें उबा, पूण मातशें मार्केट चेंज जालें, म्हारग जालें नुस्तें। कालचे पळय काल बरें आहा, सवाय आहा नुस्तें। आयज थोडें म्हारग लोकांनी नुस्तें बी चड हाडूना भिवन। न्ही कितें आसा, हे कॅमेरार आमकां कांय खबर ना, आमकां हेजी नॉलेज ना। तेन्ना आमकां कळयलें आसा हे नुस्तें ओके आसा म्हणून, तेन्ना आमी आतां नुस्तें व्हरपाक कमीच केलां। आज बिझनेस आमी आज मार्केट ओपन केला, आज मातसो स्लो बिझनेस जाला आनी ताका लागून आमी तसली हेजी नुस्तें केन्ना घेच ना दुसरें। चडशें कोण ह्या दिसान पावसा दिसान तरी आमी तें गरोवपाचें तसलेंच फ्रेश काटाळीचें तसलेंच घेवन आमी हें करता म्हणटा। केन्ना काय अजून प्रॉब्लेम काय येवना। म्हाजें नांव शंकर नायक, हांव बुधवारपेठ वेपार संघटनेचो प्रेसिडेंट आसा। आमी आतां कालच्यान पळयतात लोक सगळे ताबूत जाल्ले आसा, फोंड्यान नुस्तें फूल आसा म्हणून लोक नुस्तें व्हरनात। कारण आमी पयलींचो पेपरार वाचता की तितून कितें तरी कोलयन काय कितें तरी कॅमिकल कितें तरी मिक्स जाला आनी त्या कारणान लोकांक तें दुयेंत जाता म्हणून। कारण आज हांवें नुस्तें घेतलें पूण परत व्हरपाक दिवपाक लायलें। घरा कडेन नुस्तें घेवन गेलो हांव, पूण घरा कडेन नुस्तें व्हेल्या नंतर म्हाका तेणी परत व्हरोन दिवपाक लागलें। नुस्तेकार म्हणपाक ते कापलेलें नुस्तें आमी घेनात म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की बाबा हें आमकां क्लियर करचें आनी जे नुस्तेकार जे अख्ख्या गोंयभर गोंयांत नुस्तेकार त्रासान पडले आयज, जे थोडे भांडवल घेवन वयता आनी ते नुस्तें खरेदी करता ते परत नुस्तें घेनात, पूण तांकांय क्लियर करचें, ते पोटा पाण्याचे आपले भरतात ते। आज सुबह से गिरायक नहीं, कितना माल लाया अभी? मच्छी कितना लाया? 20,000 का। लोग लेने को आता नहीं। आता गिरायक येना, केमिकल म्हणटा। केमिकल कशें लायतले इतलें नुस्तें सांगा पळोवया, कशें लायतले? हे सगळें आमचें नुस्तें ताजें, आतां तुमी कित्याक बंद करूंक सोदतात सांग पळोवया। कॅमिकल आहा पळय तें कॅमिकल चड दिसाचें नुस्तें सगळें दोळे तांबडे जाता, बेबदे कशें जाता, बांगड्यांक पळय अशें काळे तांबडे जाले जाता। आतां कोण वाय पळयत ना मरे, लक्षूच ना कोणाचेर। न्ही पूण आतां तुमी नुस्तें घेतलां न्ही, पूण आतां तुमी घेतल्या पळय ते तुमकां भंय कसो असो दिसना की कॅमिकल आसतलें? भंय दिसतलोच न्हू, का कॅमिकल घाला सगळें घालून नुस्त्याचो खावपाक भंय दिसतलोच न्हू। नुस्तें जायत न्हू, नुस्तें जायत आमकां, पूण कित्याक गोंयकार आमी कितेंय खावं शकना न्हू व्हरून। आतां आमी गोंयकार म्हटल्या नंतर आमकां नुस्तें शिवार जायना। आतां भायलें नुस्तें येता हितून कॅमिकल आसूंक शकता मे बी, कित्याक म्हाका तर तातूंत कांय कळना। तेन्ना गोंयच्यान आसलें अशें दिसना, कित्याक थोडे आमचे गांवठी नुस्तें येता तिनचेटी वरसून, तेन्ना ते आमी थंयसर वचून बीन घेता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।